आमच्या लायन आहे आम्ही स्वतःचे आम्ही पोट करते भरगे फाळा अरे ती रियालिटी म्हणून तू सरकाराक सांग ह्या वाटेन हो पूल व्हरपा जावपा ना कित्याक लागून लोक रस्ते येवपा रेडी आहा लोक मरपाकूय रेडी आहा कित्याक आपणागे लोक ही शेत सांबाळपा लागून सो आमगे एकूच मागणी तुका जात जाल्या लोकांक आनी मुखार वचपा दिनाका आनी लोकांक आनी पोत्तून येवपाचें लोकांक आपणागे घराक भुरग्यां जाणटेल्या आनी कोणा सोडून येवपाक दिनाका सो एक स्टेटमेंट कर आपूण चोयलें ती शेत म्हूण सांग हाजन म्हूण सांग आनी लोक व्हेजिटेबल बीन ते बाग मानाचे रोयता आनी लोक तेजी येतात म्हणजे हो एक स्टेटमेंट कर लोकांक उजीराय प्रेसाकय मातशें एक तेकाय मातशें एक समाधान जाय न्ही सरकाराकय कळ्ळें बाबा ही होरें शेत म्हूण आनी लोकांक पीसफुली घरा वचून लोकांगे तुजी बेसांव आसतलीं ह्योच एक आमगे एक रिक्वेस्ट तुका कित्याक आमकां हो ह्या शेतांतल्यान कितचेय भाशेन पूल व्हरपा नाका ओवरटेक पावट गांवचो सगळो लोक एकठांय जाल्लो कित्याक आवाज जाल्लो की PWD ऑफिशियल्स हांगासर येवपा आसली म्हूण सो लोक दावराचेर सावन तेजी वाट पळयतालो सो शेवटी ते येयले आनी लोकांनी आपणागे मागणी कितें आसली दाखयली थोड्या लोकांनी नुस्तीं हाजना कितें पिकता तें शेवटे जावं काडो तें सगळें नुस्तें धरूनय दाखयलां लोकांनी जें शेत रोयलो आहा तेंवूय दाखयलां बांदार जे व्हेजिटेबल आमगे जें रोयताय तेंवूय दाखयलां आनी हे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स PWD ऑफिशियल येयले तांकां एकूच मागणी केल्या आनी म्हाका दिसता तांकांय तें पटलां ते एग्री जाले की ह्या शेतांतल्यान ब्रीज हो जावपा शक्य ना म्हणटच आमचो गांवचो लोक सगळो खूश आहा आनी गांवचो लोक तांचे कडेन एक अपेक्षा करता की हो आयज जे तांच्या मनांतलें मातशें आमकां दिसून येयले ते भशेन हो ब्रीज हे वटेन ह्या शेतांतल्यान जावपा ना लोकांनी तेच बरोबर सांगलां आमी कशेय भाशेन ह्या शेतांतल्यान हो ब्रीज करपा दिवपा नाय आमी लोक रस्त्यार येवपा रेडी आसतले लोक मार घेवपा रेडी आसतले लोक मरपा सुद्दां रेडी आसतले आमगे जाणटो आहा तो देखून सांगता आमगे फाटले पिळगेन ही शेत रोयलें पोट भरलां आनी फुडली पिळगेकूय आमी शेतां सांबाळून दवरतले आमगे मागणी आमी तेंचे मुखार दवरलें आनी तांकांय समाधान जालां की हे वटेन ब्रीज जावपा ना म्हूण ब्रीज जावपा जाय ते एक वटेन तेंची ट्रॅफिक स्टडी प्रमाणे आमकांय समजलां पूण तेंची ट्रॅफिक स्टडी आहा ती खंयचे वटेन न्हू मारगांव टू पोंडा हे वटेन ट्रॅफिक स्टडी तेणी करूं ना ती जाय ट्रॅफिक स्टडी केन्नाची 2016 आतां तेंची प्रेझेंट ट्रॅफिक स्टडी ना ब्रीज बेश्टो जावपा जाय म्हणलें म्हूण तेवूय जायना वाऱ्यार उलयता ते हांव सांगता गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी 20 crores तेका ओल्ड एक्झिस्टिंग ब्रीज तेका सँक्शन केल्ले आहाय 20 crores आनी तेजें लायफ मोर देन 20 years ते 20 crores एक्सपेंडिचर केला मोर देन 20 years तो ब्रीज उरता म्हणून सांगला डॉक्युमेंट सांगताय सो आनी ब्रीज जाय कित्याक लोकांक शेत पाड करून आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर आमगे आनी एक रिक्वेस्ट एनवायरमेंट मिनिस्टरा एनवायरमेंट राखपा दिलो आहा पोस्ट एनवायरमेंट पिड्यार करपा न्ही एनवायरमेंट काबार करपा न्ही वो आमगे फुडले 1000 वर्सां फाटी लोकांनी शेत उत्पन्न केल्ली आमगे सगळी 1000 वर्सां फाटी टील डेट ही शेत रोयताय म्हणटच एनवायरमेंट मिनिस्टर आमगेलो आनी एक रिक्वेस्ट आहा ही जी फाटली पिळगेन जी शेतां तयार करून दवरलेली आयज पर्यंत लोक रोयता ती फुडली पिळगे पासतूय तेणें सांबाळून दवरची हांवें मात्र बरें नासतना देखून हे शेताचे धांवन जाता म्हणटकच आमकां हे आशा ब्रीज नाका आमगे शेताचे तुमी येनाकाय आनी आमचे पोटाचे पांयचे नाकाय आमगे भुरगीं बाळां पडायचे आमी शेत रोयना एश कोन्न खुदय शेत रोयन आमी भुरग्यांक पयसले आनी आतां देखून आमच्या भुरग्यांक पयसताय हे शेत रोयन आनी तुमी आतां हे आमगे शेत पेड्यो करून ब्रीज बांदूं कोत्ताय रस्तो करूंक जाय हे कितें जावपाक आमगे फुडल्यांनी हो जागो सामान दवरलो आहा आनी तशें आतां आमी सांबाळटाय आमगे भुरगेय सांबाळटाले आनी आनी कितें सांगता तुमकां नुस्तेकारांक उलोवपाचें कितें आहा आतां आमी थिंगा शेत वयताय आनी सगलो गव्हर्मेंट कितें म्हणटा सदां एग्रिकल्चर म्हणटा न्ही एग्रिकल्चर जाल्यार आमगे ओन शेत कित्याक वता आमी रोयताय न्ही आनीच नुस्तें पोसयताय तेतून आतां दोन देंव येयलो सकयल देंवलेलें हे भायर गेलें हांवें दाखयता तुमकां जाय जाल्यार हें चोय तें नुस्तें दाखयता हांव गेलें थिंग देंवन आतां तुमी मिटींग आहा हांव डावमान येयलाय आनी तुमी नुस्तें भोंवता म्हण नुस्तें धरतालें आमी तें शेत रोयताय नुयताय आनी तें भात घरा हाडटरी आमी उदक भरताय आनी तें नुस्तें पोसयताय असलें आनी तें नुस्तें मारताय आनी मागीर आमकां त्या शेता पयशे मेळटाय ते आमी कामां ब्रीज जालो नाका आमकां ब्रीज नाका न्ही आमी रोयताय न्ही तें शेत अशें म्हणटा आमी आमकां सेफ कर आनी खंयच्यान चान्स मेळटा आनी खंयच्यान सेफ करून व्हर म्हळ्यार आमगे शेत सांबाळली हेचो आमकां हांव आतां दोन घेवन आनी जाल्यार आनी दाखयता तुमकां इन्स्पेक्शनाक येवन आसले आमी हांव तेंचे
हें आयकोपाक येयल्लो विलेजर्सांचें तें म्हाका दिवपाचें ना विलेजीसांनी कितें सांगलां तुमकां? आतां विलेजर्सान कितें सांगलां जाणा ते हांगा पॅडी फील्ड कल्टिवेट करता आफ्टर हार्वेस्टींग पिसिकल्चर करता म्हणून आनी थंय अलायनमेंट शिफ्ट कर म्हणून सांगलां आनी अशें हें आयलें की ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फिल्ड्स म्हणून सांगलां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.